सांगता ह्या मांद्रे मतदारसंघाची खंय तरी एक 10-15% जर कामां जर सोडली जाल्यार 85 ते 90% कामां जाल्ली आसात। मेजर कामां जी उरल्यात, उदकाचो प्रॉब्लेम जो आसा तेजे टेंडर जाल्ले आहा। कदाचित मुख्यमंत्र्याक जर फावले जाल्यार 30 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ह्या मांद्रेची समस्या पुरेपूर सोडोवपाच्या खातीर कदाचित मंगळार बुधवार तेचोय नाल फोडू शकता, कारण टेंडर जावन वर्क्स वॉटर दिल्ले आहा। लायटीचोय त्याच पद्दतीन सबस्टेशन एट मांद्रे ते जाल्ले जॉबाच्या संदर्भा खातीर खुबशे आज पळयता, कारण हांवें ठरयता 9 तरी भायर सरतलो, पण गर्दी चालूच आसता। जॉबाच्या खातीर लोक येत असतात, म्हणजे भाव भयणां येत असतात, पण गव्हर्मेंट नोकऱ्या पलीकडे ह्या मांद्रे मतदारसंघांसून प्रामुख्यान इलेक्ट्रॉनिक जी सिटी आसा, ह्या इलेक्ट्रॉनिक सिटीन बऱ्यापैकी 3 प्रोजेक्ट फायनल जाल्ले आहा। हांव म्हणू शकता की जे दीस 30 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट मुख्यमंत्र्यान जर ठरयलो ह्या फुडल्या 2-3 दिसान जाल्यार थंयसर एक 3 मेजर प्रोजेक्टाचे फावंडेशन स्टोन जातलो, जेणे करून इलेक्ट्रॉनिक सिटी मोठे जे प्रोजेक्ट येतले ह्या माध्यमातून बेकार भाव भयणांक नोकऱ्यो मेळपाची संदी दितली। भावना हॉस्पिटलाचो विशय सुद्दां मार्गाक लागलेलो आहा। हॉस्पिटल 100% कंप्लीट जाल्लें आहा, म्हणजे बिल्डींग कंप्लीट जाल्ली आहा। फुडले ज्यो आमी डायलॉसीस युनिट सुरू केलो, उरलेले जे आसात आतां कोड ऑफ कंडक्ट सगळ्यांक खबर आहा। कोड ऑफ कंडक्ट येणाऱ्या 3-4 दिसां भितर लागतलो। काम फुडले जे आसा, जशें आमचे वैशालीन म्हटलें, ह्या गांवच्या सरपंचान म्हटलें, हांवूय म्हणटा, संदी दिल्यात, काम करून दाखयलें। काम करता आसतना दीस रात लोकांची सेवा केली, तुमी विटनेस आसात, आनी हे काम करता करता म्हाका यशय खंय तरी मेळटा।